असले ते भ्याड हल्ल्याचो आम्ही बी निषेध करता आणि हांव ताजे 2-3 व्हिडिओ पळयतालो आनी तातूंत भितर अशें आसा की ताणें कोण ते बेलाच्या वेळाचेर ताका बीन ताणें उलयतना तेय बीन आनी पुलीस योग्य ती कारवाई बेगींतल्यान बेगीन करतली. मुख्यमंत्र्यांनी सगळे आदेश दिल्ले आसात आनी त्याच बरोबर STPFन सांगिल्लें आसा थंयच्यान खंयच्यानी कोणी आसतलो तो केदो व्हडलो कल्प्रेट आसतलो तो आसा तो सुटूंक पावना ताका रोखड्याचे रोखडे ताब्यान घेतलो गेलो वतलो. संदर्भात सध्या तरी हांव कांयच सांगू शकना कारण ताजेर पोलीस तपास करता. पोलीस जेन्ना तपास जातलो तेन्ना योग्य ते मागीर ते ताजो फाटलें कारण कितें आसा तें कळटलें. तुर्तास पयलींच कितें ताजेर कमेंट करप हेंय बरोबर जावचें ना. पण सामाजीक कार्यकर्ते अशे आउट ऑफ द वे वचून पर्सनल टिका बिका करता आणि आपली पातळी सोडून बीन व्हिडिओ काडटा हे योग्य दिसता तुमकां? ते योग्य न्हीच, ते बरोबर न्ही. कारण सगळी कडेन भान दवरपाक जाय आसता, विरोध सुद्दां आसपाक जाय जाल्यार ताका सुद्दां एक व्यवस्था आसा. विरोध करपाक सुद्दां एक तारखे सिस्टम त्या सिस्टम त्या वेवस्थेंतल्यान करप आसता. लॉ अँड ऑर्डर ढासळ्ळे अशी काहीतरी दिसता कारण रिसंटली जे कितें इन्सिडंट जाता ते जर पळयले जायत न्ही जाल्यार खंय लॉ अँड ऑर्डर सारकी ना काय कितें अशें पिक्चर कंटिन्यू अटॅक जाता. मंगळार जालो मागीर आयचो जालो अशे जे अटॅक जाता ते जर अटॅक पळयले जायत न्ही जाल्यार इट इज रादर सिरियस हें दिसता. कन्सर्न आसा तातूंत भितर पोलीस आणि सरकार तातूंत योग्य ते भूमिका घेतात कारण ते तपास सोदून काडप आसता. त्याच बरोबर आतां कशें जालां आतां प्रत्येक जाण जे आसात ते लोकां कडेन म्हणजे हांव ताजेर उलोवप म्हळ्यार ते प्रत्येक गजाल समज जावचें ना पण आयज उठसूट वायलन्स आसा तो आमचे भितरूच वाडपाक लागिल्लो आसा. म्हणजे मित्रा भितर फॅमिली भितर आनी कित्या भितर एक खंय तरी समाजाचे विचारधारा आसा ती बदलोवपाची ती तितलीच गरज आसा आनी ती आतां हळू जावंक लागला. म्हणजे हांव तातूंत भितर म्हणपाक शकना. पयलींचे लोक पाशेच काडटाले आतां कितें जालें म्हणून कोणाक खबर. भयना दिसता कोणाचो भयना सरकाराचो तसो कोणाचो असो भंय न्ही. तशें घरांनी भितर आवय बापायचो खंय तरी भंय आसता खंय तरी तशें जाल्यार म्हणजे फक्त सरकाराचोच भंय आसता आनी घरान कोण हें ना तर आई वडील ना भाव भयण नासता कोण तरी व्हडलो तो मनशान फक्त सरकाराचोच भंय घेवपाचो पण आपल्या फॅमिलीचो आपल्या घराचो तेय विचार करपाक जाय न्ही. तशें आसता म्हणटकीर शेवटी विचार करतना अशें जाय की ग्रोन अप कसो जाला ताजो विचारसरणी कशी आसा तशीच आसा. आनी म्हणून म्हणटा की ह्या सगळ्या हातूंत भितर आतां कित्याक कितें उलोवप हेंय समज जावचें ना. पुलीस आपली योग्य ती भुमिका घेता.